बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान व्यवसाय करूंक इत्सूक बायलां खातीर यशस्वीनी येवजण लॉन्च केली। कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री विश्वजीत राणे आशिल्लो। ह्या वेळार स्वास्थ सखी येवजणूय लॉन्च केली। कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जाली। ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित आयुष्मान भारत योजना को मात्र 1 साल 4 महीना ही हुआ है, लेकिन अब तक देश में 70 लाख गरीब बहनों ने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग मात्र और मात्र आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से सुनिश्चित की। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अति गरीब परिवारों को स्वास्थ्य की दृष्टि से 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य की दरकार को पूरा करने वाली आयुष्मान भारत की योजना को न सिर्फ राष्ट्र ने सराहा है, बल्कि विश्व भर में इस कार्यक्रम का अभिनंदन हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जून 2019 तक देश में 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को 2 लाख करोड़ की राशि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से लोन के स्वरूप में दी गई। मैं आशावादी हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ के इस लक्ष्य की प्राप्ति को किया है, यशस्विनी गोवा में यश प्राप्त करे ऐसी अंगणवाडी वर्कर वय जे आसा ताका 60 वर्सांची रिटायरमेंट जाता, तांचो प्रयत्न आशिल्लो 60 to 65 करचे म्हणून तुमचे मानधनय वाडोवचे असोय ताचो कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा। पण ह्या बजेटात निश्चितच एक सांगता की आमी थोडे तरी मानधन जे आसा हे तुमचे निश्चितच वाडयतात। आमी 60 वयल्यान 62 पर्यंत व्हरता येता त्या फाटल्या वर्सभरात जेका जेंची रिटायर हे जाल्या म्हणजे जेका तांच्यानी आजुनूय भरूंक आशिल्ली ताका 1-2 वर्सांचे रिलॅक्सेशन जे आसा हे निश्चितच दिता। आयज कॅन्सराची वाड गोंय राज्यांत जायत आहा आनी म्हणूनच आयज कोंकणी कंपनी बरोबर तयार करून ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनिंगाचो प्रोग्राम आनी सर्वायकल स्क्रिनिंगाचो प्रोग्राम आमी आयज CSRच्या माध्यमांतल्यान सुरू केल्लो आसा। मुख्यमंत्र्याच्या सरकारान आयज गोवा मेडिकल कॉलेजात आमी एक नवो विभाग डॉक्टर अनुपमा बोरकरचे त्यांचे HOD आसा त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी कॅन्सराचो विभाग आनी आयज आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या खातीर मॅडम हांव सांगूंक सोदता की गोवा राज्य एक अशें राज्य जे थंय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या माध्यमांतल्यान 350-400 कोटीचे सगळ्याच देशात हॉस्पिटल गोंयांत तयार जातले फुडल्या 6 म्हयन्यांत आनी हेजो फायदो तुमकां जातलो, आमच्या महिलांक जातलो आनी हे सरकारचे नेतृत्व करता आमचे डॉक्टर सावंत। आनी त्याच बरोबर आमचे टर्शरी कॅन्सर सेंटर ताका 200 कोटी रुपयाचो खर्च आहा ते बी उबे जाता। महिला आनी मदर एंड चायल्ड ब्लॉक हे बी आमकां सँक्शन करपाचें आश्वासन केंद्र सरकारान दिल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार।